भारतीय जनता पार्टीचे नेते आणि या देशाचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी सगळ्यांक याद जातली की कोविड जेन्ना जाल्लो तेन्ना कोविडाक तेन्नाच त्यांनी 2020 त्यांनी आत्मनिर्भर भारताचो उलो मारलेलो आणि त्या निमतान एक इकॉनॉमिक रिवायवल जावचे, वेगवेगळ्या क्षेत्रा भितर प्रगती फुडें वचची ह्या नदरेंतल्यान खरें म्हणजे त्यांनी इकॉनॉमिक पॅकेज जाहीर केल्लें आणि आत्मनिर्भर भारत स्वताच्या पांयाचेर उबो रावचो ह्या नदरेंतल्यान सगळ्यांनी काम करपाचो वेळ आयिल्लो आसा असो त्यांनी उलो मारलो। पयर जेन्ना 15 ऑगस्टाच्या दिसा तेंचे रेड फोर्टा वयल्यान भाशण जालें, त्या भाशणा भितर सुद्दां त्यांनी होच आत्मनिर्भर भारत आणि स्वदेशीचो संकल्प आमी सगळ्यांनी करपाक जाय अशा पद्दतीचो उलो सगळ्या त्यांनी भारतांतल्या लोकां खातीर मारिल्लो। आनीक हेच तेंचे विजन घेवन भारतीय जनता पार्टीन 25 सप्टेंबर पासून ते 25 डिसेंबर पर्यंत म्हणजे पंडित दीनदयाळ जयंती, पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांची जयंती 25 सप्टेंबराक, तेन्ना तेजे पासून ते 25 डिसेंबराक अटल बिहारी वाजपेयी यांची जयंती, ह्या 2 महिन्या खातीर खरें म्हणजे देशभरा भितर आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान याची सुरवात केल्ली आसा आणि त्या निमतान वेगवेगळे कार्यक्रम देशभरा भितर आयोजित केल्ले आसा। तशेंच प्रोग्राम जे आसात ते गोंया भितरूय जावपाचे आसात आनीक आयच्या ह्या पत्रकार परिशदेच्या माध्यमांतल्यान त्या संकल्प अभियान जे भारतीय जनता पार्टीन ठरयिल्लें आसा त्याची एक माहिती आणि त्याचो उद्देश जो आसा तो सगळ्यांच्या पर्यंत पावोवपा खातीर आयची पत्रकार परिशद आसा। आमकां सगळ्यांक खबर आसा की पंतप्रधानांचे एक मोख आसा, तेंचें एक विजन आसा की 2047 विकसीत भारत जावचो, जेन्ना देशाक स्वातंत्र्याची 100 वर्सां जातली आणि हें करता आसतना वेगवेगळ्या सेक्टरा भितर भारत हो स्वताच्या पांयाचेर उबो रावचो। आणि जशें तांणी 15 ऑगस्टाच्या आपल्या भाशणान सांगलें की डिफेन्स सेक्टर आसतलें, सेमी कंडक्टर्स आसतले, स्पेस सेक्टर आसतली, क्लीन आणि रिन्युएबल एनर्जी आसत, एग्रीकल्चर आणि फर्टिलायझर्स आसत, डिजिटल सॉवरेनिटी म्हणजे डिजिटल माध्यमांतले सुद्दां आमचे भारत देश जो आसा तो ताका आत्मनिर्भर जावचो, मेडिसिन्स आसात, वेगवेगळ्या क्षेत्रा भितर नवे नवे पद्दतीचे संशोधन जावचे, इनोवेशन्स जावची आणि त्याच बरोबर डिफेन्स सेक्टरा भितर म्हणजे जो ऑपरेशन सिंदुराच्या टायमार आमी सगळ्यांनी पळयलें की जो अटॅक भारताचेर करपाचो यत्न केलो तो भारतान स्वताच्या इनोवेशनाच्या आदाराचेर जे तयार केल्ले हें आशिल्लें इक्विपमेंट आशिल्ले त्याच्या आदाराचेर तो मोडून काडलो, तशा पद्दतीचो एक हें जो आसा डिफेन्स सेक्टरा भितर तें काम जावचें, अशे वेगवेगळे सेक्टरा भितर हें काम जावचें आणि म्हणून एक आत्मनिर्भर भारत आणि स्वदेशी हो नारो खरें म्हणजे त्यांनी 15 ऑगस्टाच्या आपल्या भाशणाच्या निमतान सगळ्या देशवासियांक दिल्लो आणि म्हणून हेच दोळ्यामुखार तेंचें विजन दोळ्यामुखार दवरून भारतीय जनता पार्टीन 2 महिन्या खातीरची ही आपली जी हो प्रोग्राम जो आसा तो देशभरा भितर लागू करपाचो ठरयिल्लो आसा। गोंया भितरूय तो जातलो। गोंया भितर जी आमी तेजे खातीर कमिटी केल्ली आसा त्या कमिटी भितर आमचे संकल्प बाब आमोणकार हो एक तेचो मेंबर आसा, स्टेटीची कमिटी आसा तातूंत बाब प्रभाकर गांवकर हो एक मेंबर आसा, राजसिंग राणे जो आसा तो एक तेचो मेंबर आसा, आमचो केदार नायक जो MLA आसा तो मेंबर आसा आणि त्याच बरोबर समीर मांद्रेकर हेचो एक कोऑर्डिनेटर म्हणून तो स्वता आसा। उत्तर गोंया खातीर जी कमिटी केल्या तातूंत रुपेश कामत, त्याच बरोबर राकेश अगरवाल, सोनाली नागवेकर आणि गौरी कामत हे मेंबर्स आसात। साऊथ गोंया खातीर शर्मद रायतुरकार, संजना वेळीप ZP एक्स ZPचे अध्यक्ष साऊथ गोंयचे, संदीप सूद आणि नवीन गोम्स हे आसात। हे आत्मनिर्भर भारत आणि स्वदेशीचो जो संकल्प आसा हे एक मिशन आसा आणि म्हणून ह्या मिशनाच्या माध्यमांतल्यान हे आमकां अचीव जर करतलो जाल्यार प्रत्येक भारतीयान हो खरें म्हणजे अशा पद्दतीचो एक संकल्प करचो पडटलो आणि त्या पद्दतीन काम करचें पडटलें। जनता पार्टीची ही अख्खी टीम जी आसा, भारतीय जनता पार्टी गोंय प्रदेशाचे सगळे कार्यकर्ते आसात, हो विशय घेवन लोकां पर्यंत वतले, लोकां जागृती करतले, लोकां कडेन कनेक्ट करतले, लोकांक मोटिवेट करतले आणि हें करता आसतना तांकां वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान खरें म्हणजे हो आत्मनिर्भर भारत आणि स्वदेशीचो संकल्प जो आसा हो तेंचे पर्यंत पावोवपाचो यत्न करतले। आमी पळयतात की प्रायम मिनिस्टरान एक उलो मारला की वोकल फॉर लोकल, जे गांवां गांवांत पिकता, जे घरा घरांत जे वाड्या वाड्यार जाता
ताका आवाज दिवपाचें काम तें सगळें आमी घेवपाचें काम जें आसा जर आमी करत जाल्यार निश्चितपणान ताका एक स्थान मेळटलें, तेजें म्हत्व वाडटलें. आनी म्हणून तो एक विशय जो आसा तो भारतीय जनता पार्टी ह्या माध्यमांतल्यान सगळ्यां पर्यंत व्हरपाक सोदता. ह्या निमतान आमच्या सगळ्या 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर मेळावे जावपाचे आसात, स्वदेशी मेळावे जावपाचे आसात. त्याच बरोबर एक संकल्प पत्र हें भारतीय जनता पार्टीन तयार केल्लें आसा. हें संकल्प पत्र आमी लोकां कडल्यान बरोवन घेतलें. गोंयभरांतल्यान सादारणपणान 2 लाख लोकां कडेन आमी वचून तेंच्यो सही घेतले आनी त्यो सगळ्यो ज्यो आसात त्यो आमी धाडून दिवपाच्यो आसात. वेगवेगळ्या पद्दतीचे क्वीज, एसे कॉम्पिटिशन, रील मेकिंग कॉम्पिटिशन, डोर टू डोर कॅम्पेन ही ह्या निमतान सगळ्या गोंयभरा भितर जागृती करपा खातीर जावपाची आसा. ट्रेडर्स आसतले, MSMEs आसतले, प्रोफेशनल्स आसतले, तेंच्यो वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो कॉन्फरन्सीस आसात, तेंचे खातीरचे मेळावे आसात, तेंचे खातीरचे इंटरॅक्शन आसा. हें आमी सगळें ह्या निमतान भारतीय जनता पार्टी गोंयांत करपाची आसा. त्याच बरोबर एक स्वदेशीचो हो संकल्प घेवन फुडें व्हरता आसतना तेजे खातीरची रथयात्रा जी आसा आनी पदयात्रा ही दोनूय जिल्ल्या भितर, उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंय जिल्ल्या भितर भारतीय जनता पार्टी काडपाची आसा. त्या निमतान हो आत्मनिर्भर भारताचो संकल्प घेवन आमी सगळे कडेन वचपाक शकतले. आमी पळयतात की आमचे गोंया भितर एक स्पेशालिटी आसा आनी जे आमचे गाडेवाले आसतले, दुकानदार आसतले, लोकल आमचे आर्टिजन्स आसात, तांकां तेंचे पर्यंत हो विशय पावून खरें म्हणजे तेंचो जो हें आसा ते तयार करतात त्या सगळ्या मालाक सुद्दां एका अर्थान तो कसो आनी आमी फुडें व्हरपाक शकता ह्या संबंधान सुद्दां आमी प्रयत्न करपाचे आसात. गोंयांत आशिल्ली कॉलेजीस, गोंयांत आशिल्ल्यो युनिवर्सिटीज हेजे पर्यंतूय आमी वचपाचे आसात. आनी त्याच बरोबर कॉलेजा भितर यूथ एम्बेसिडर्स, आत्मनिर्भर यूथ एम्बेसिडर्स अपॉयंट करपाचे आसात. महिला भितर सुद्दां अशा पद्दतीचे एम्बेसिडर्स अपॉयंट करपाचे आसात. म्हाका सांगपाक उमेद जाता की जे हांवें म्हटलें की एग्रीकल्चर सेक्टरा भितर सुद्दां कालूच ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान डिक्लेअर केलें की वरद सामंत नांवाचो भुरगो जो दाबाळी आसा, जो स्वताच्या पांयाचेर मेहनतीन खरें म्हणजे कश्ट करून ताणें आनी कांय शिक्षण जावन सुद्दां आनी कांयच करचो ना आनी फक्त एग्रीकल्चर करतलो हें दोळ्या मुखार दवरून तो आयज जे थंय भाजी शेती म्हणा भाजी उत्पादन घेता आनी तातूंतल्यान तो जो उबो रावल्लो आसा ताका आयज एग्रीकल्चर एम्बेसिडर म्हणून अपॉयंट केल्लो आसा. सो तेजे फाटली संकल्पना जी आसा ती संकल्पना हीच आसा, आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोंय जे आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर म्हणटा ते कशें आमी मुखार व्हरपाक सोदता हेंच एक उदाहरण आसा. हें करता आसतना कालूच खरें म्हणजे एका कॉलेजी भितर, शिरोड्या जे आयुर्वेद कॉलेज आसा त्या कॉलेजी भितर सुद्दां अशा पद्दतीचे हेल्थ स्वदेशी वे अशा पद्दतीचे एक इंटर कॉलेजिएट सुद्दां एसे कॉम्पिटिशन जाली, तातूंतल्यान होच कल्पना जी आसा ही मुखार व्हेल्ली आसा. आमी आनी एक पळयता की ह्या निमतान भारतीय जनता पार्टी सगळ्यांक उलो मारपाक सोदता की आत्मनिर्भर भारत म्हणटा आसतना आमी सगळ्यांनीच खरें म्हणजे स्वदेशीचो आग्रह धरपाक जाय. 2 ऑक्टोबराक गांधी जयंतीच्या दिसा प्रयत्नपूर्वक भारतीय जनता पार्टीन सगळ्यांक उलो मारलो. आयज देशभरा भितर सुद्दां ताका व्हडलो प्रतिसाद मेळटा. खादीचे प्रमोशन करपा खातीरचो प्रयत्न केलो वता आनी हें सगळें करता आसतना आमी सुद्दां सगळ्यांनीच प्रत्येकान आपल्या जिवना भितर हो स्वदेशीचो कन्सेप्ट जो आसा तो फुडें व्हरपाक जाय. ह्या नदरेंतल्यान आमी सगळे जाण लोकां पर्यंत वचपाचे आसात. आयज मडगांवा भितर आनी वास्को भितर आनी कांय शारां भितर स्वदेशी स्टॉल्स घालून ल्हान स्वदेशी मेळा जे आसात ते करपाचे आसात. ते दिवाळीच्या दरम्यान हे सगळे कडांनी जातले. त्या निमतान थंयचे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसतले, त्या कडांनी गांवांगांवांत उत्पादन घेवपी लोक आसतले, नवे नवे आर्टिजन्स आसतले, ते जे तयार करतात ताका तेंच्या एका मालाक जो आसा तो एक बाजारपेठ उत्पन्न तयार करपाचें भारतीय जनता पार्टीन ठरयल्लें आसा. ही एक आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान हें केवळ एक 2 म्हयन्या खातीरचें अभियान ना, जाल्यार तें एक मिशन आसा. आनी म्हणून हें मिशन म्हणटा आसतना फक्त भारतीय जनता पार्टी हें पळयता की ह्या निमतान सगळ्यांनी हो विचार करचो की हें केवळ आमकां जर भारत आमचो व्हडलो जावपाक जाय जाल्यार तो व्हडलो जातलो जाल्यार वेगवेगळ्या क्षेत्रा भितर आमी हें घडचें ना. आनी तें जर घडटलें जाल्यार तेचे खातीर लोकांचें मन तयार करचें पडटलें. आनी लोकांचें मन जर तयार करतलो जाल्यार तेचे खातीर एक मिशन मोडाचेर हें काम करचें पडटलें. आनी म्हणून ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान जो उलो मारला तो ह्या निमतान आमी सगळ्यां पर्यंत पावपाचो आमचो सगळ्यांचो प्रयत्न आसा. ह्या हेतून आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आसात, गोंय सरकार आसत,
ते त्यांचे वेगवेगळे कार्यक्रम जावपाचे आसात. त्याच बरोबर त्या ठिकाणचे आमचे जे स्थानिक आमदार आसतले, मंत्री आसतले, ZP आसात, इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स आसात, हे सगळे जाण हातूंत वांटेकार जावपाचे आसात. आनी म्हणून ह्या निमतान एक गोंयभरा भितर फुडल्या 2 म्हयन्या भितर एक स्वदेशीचो एक स्वदेशीचें वातावरण म्हणत किंवा स्वदेशीचे ही जी संकल्पना आसा ती लोकां पर्यंत पावोवपाचो यत्न भारतीय जनता पार्टीच्या ह्या कॅम्पेनीच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या कडेन जावपाचो आसा. देशभरान सुद्दां हेचें काम ऑलरेडी सुरू जाल्लें आसा. गोंयांत सुद्दां हें काम जें आसा तें चालू जाल्लें आसा. आनी आमकां विश्वास आसा की ह्या निमतान जशें हांवें म्हटलें की 2 लाख आमचे सिग्नेचर कॅम्पेन्स आसतले, पोस्टर्स आसतले, बाकी गजाली आसतल्यो, ह्यो सगळ्यो आमी दोनी डिस्ट्रिक्टा भितर सगळ्या 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर पावून त्या कडांनी एक जागृती ह्या निमतान सगळे कडांनी करपाचे आसात. आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी गोंयच्या जनतेक उलो मारता की ही आमची जी अख्खी टीम भारतीय जनता पार्टीची आसा, हे सगळे टीम जे आसा हे सगळें काम करता, फुडें व्हरता. तातूंत तुमी सगळ्यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या ह्या खरें म्हणजे एका अर्थान कॅम्पेनींक सगळ्यांनी सपोर्ट करचो, तातूंत वांटेकार जावचे अशें ह्या समयाचेर आमी सांगपाक सोदता. सह्यांची हांव म्हज्या आयुश्यांत म्हज्या हातूंत जिवनान जें आसा तें स्वदेशी वापरतलो आनी हांव बाकी ताका प्रोटेक्शन दितलो अशा पद्दतीचो विशय. प्लेज कशी, इट्स अ प्लेज. स्वदेशी कितें स्वदेशी कितें स्वदेशी आमी वापरूं शकता, जे गोंयांत पिकता, जे देशांत पिकता, जे देशांत तयार जाता ताका स्वदेशी म्हणटा. सो तें स्वदेशी. आनी थोडे लोक चश्मा, पेन, सूट, बूट हे फॉरेन एकदम कशें आसा की सगळ्यो गजाली ज्यो आसात त्यो सगळ्यो गजाली कोण वापरल्यो, फाल्यांच्यान ठरयले म्हणून सगळ्यो गजाली त्यो काडून उडयल्यो आनी आतां नवें सगळें घेतलें अशें जावंक शकना. फेज वायज जातलें. सो इट इज ती जी आसा ती मानसिकता आसा ती मानसिकता प्रत्येकान तयार करपाक जाय. पाडन हय येतले तेजे खातीर उपाय आसा. संकल्प तुका एक प्रश्न आसा. संकल्प फॉर्म्युला 4 ना म्हाका एक दिसता एक मिनीट हांव सांगता की ह्या विशयाच्या संबंधान जर प्रेस कॉन्फरन्साचे आमचे विशय जे आसा ते पूर्ण जाल्ले आसा जाल्यार प्रेस कॉन्फरन्स जी आसा ती आमी आनी कितें आसा जाल्यार ती घेवया. नाजाल्यार मागीर दुसरे जर कितें प्रश्न आसा जाल्यार मागीर देशातल्या शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड मोठं हे आसा की हे सरकार शेतकऱ्यांमधून काय करिना ताचे प्रश्न कशे. नाही म्हाका दिसता की शेतकऱ्या खातीर करना हेचे आयज फाटल्या 2014 पासून आमी जर पळयत सादें आसा. सारें जें आसा पळय न्ही, सारें जें आसा तें सारें नीम कोटेड जें केलां पळय तें ह्याच सरकारान केल्लें आसा. की हेजेका लागून फर्टिलायझर जें आसा जी युरिया जो आतां युरियाचो दुसरो उपयोग जावचो न्ही आनी युरिया फक्त शेता खातीर वापरचो म्हणून हांगासरलें जें बियाणें जें आसा तें बियाणें जें आसा तें हांगासर मॅक्झिमम तयार जावता हेचे खातीर प्रयत्न केल्ले आसा. सॉयल हेल्थ कार्ड जें आसा तें सॉयल हेल्थ कार्ड जें आसा तें ह्याच सरकारान ती कन्सेप्ट हाडली आनी ती केल्ली आसा. एग्रीकल्चर सॅक्टरा भितर सुद्दां आयज आमी पळयतात की इरिगेशना खातीर आसत, फर्टिलायझरा खातीर आसत, बाकीच्या मॅकनायझेशना खातीर आसत. GST सुद्दां काल सरकारान जेन्ना कमी केलो तातूंत ह्या सगळ्याचो फायदो जो आसा तो एग्रीकल्चर सॅक्टराक खूब मोठ्या प्रमाणात जाल्लो आसा. आयज MSP सुद्दां आसा वेगवेगळ्या क्षेत्रा भितर सुद्दां शेतकऱ्या खातीरचो वा MSP सुद्दां जर सगळ्यांत चड वाडयल्लो आसत जर कोणी आसत जाल्यार तो ह्याच सरकारान वाडयल्लो आसा. सो गोंय ह्या देशांतल्या शेतकऱ्याक जो ताका आदार करपाक जाय आनी गोंया ह्या देशांतलें जें शेतीचें उत्पन्न जें आसा तें वाडपाक जाय हेचे खातीर जो सगळ्यांत चड प्रयत्न जाल्लो आसा तो ह्याच सरकाराच्या काळान जाल्लो आसा. रथयात्रा आणि पदयात्रा ते नक्की म्हणजे सगळ्या फूल दोनी डिस्ट्रिक्टा भितर अशा पद्दतीची जी आसा त्या कडेन कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवलाचेर जी पदयात्रा आसा ती जावपाची आसा. आनी रथयात्रा जी आसा ती रथयात्रेचे एकूण टायम टेबल वर्कआउट करप चालू आसा. सो तें जातलें त्या प्रमाण ती दोनी डिस्ट्रिक्टा भितर जातली. स्वदेशी वापरता म्हणटा ते पंतप्रधान थंयच्यानूय सुरवात जातली काय फक्त नारो आसतलो स्वदेशी? नाही म्हाका दिसता की स्वदेशी हो स्वाभावीकपणान नारो न्ही. स्वदेशी ही एक संकल्पना आसा आनी संकल्पना जेन्ना म्हणटा तेन्ना संकल्पना हो मना भितर, कामा भितर, आपल्या आचरणा भितर तें करपाक जाय. सो इट्स अ मिशन बेजिकली. सो सगळ्यांनीच म्हणून करपाक जाय जाल्यारूच तें जातलें.